मोगचनो नमस्कार. परत्यान सांपावलून कोरिंगरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्राचेर आमी करच्या अध्ययनाक तुमकां स्वागत. आज आमी 11व्या अध्यायाचेर आमची समजणी वाडयतल्या. आदल्या क्लासी विशयंत थोडें रिविजन करचें जाल्यार आमी 10व्या अध्यायाचेर आमची समजणी दोडती केल्या आनी थंयसर प्रत्येक जावन बोंब्या पुजे विरोध सांपावलून दिवची सत्राय कितें म्हण आमी समजल्या. आनी त्या अध्यायाच्या दुसऱ्या भागांत सांपावलो म्हणा लागलो की सक्कड देवाचे महिमे खातीर करा. हांव एक व्यक्ती, म्हजें नडतें, म्हजें उलोवणें दुसऱ्याच्या नडत्याचेर परिणाम घालता. हांवें बरें केलें जाल्यार बरो परिणाम पडटा. म्हजें नडतें, म्हजें उलोवणें ऋणात्मक नेगेटीव जालें जाल्यार त्या व्यक्तीचेर, समुदायाचेर नेगेटीव इफेक्ट पडटा. त्या देखून आमी सदांच बरो प्रभाव घालचे तें आमकां व्हडती जबाबदारी आसा म्हणून सांपावलो थंयसर आमकां सांगूंक लागलो. पळया, धाकल्याक पॉयंट करता आसतना जर आमी एक कुरीस पळयलो, जर आमी इगर्जे मुखल्यान पाशार जाता, आमचे थंय असली एक रिवाज आसली, आमी कुर्साची कूर काडटाले. आतां ती मायाक जावन येते आसा, पूण ती कुर्साची कूर काडचे मुखांतर हेरांक तशेंच ल्हानांक आमी एक व्हडती देख दिल्ले बरें जाता. घरांत जेवणाच्या पयलें एक ल्हानशें मागणें म्हणचें. घरांत मात्र न्हय, भायर जेवणाक गेल्ल्या वेळार एक कुर्साची कूर काडन देवाचो उडास काडलो जाल्यार ती एक आमच्या भावार्थाची परगटणी जाता. पळया, असल्यो ल्हान ल्हान करण्यो कशें हेरांतय सकारात्मक प्रभाव घालूंक शकतात म्हण. तेंच अनेका अर्थान आमी पळयलें जाल्यार आमच्यो वायट करण्यो, वायट नडतें, वायट उलोवणें ऋणात्मक प्रभाव घालूंक शकता. तर इतल्यो संगती समजून आमी सांपावलून कोरिंगरांक बरयल्ल्या 11व्या अध्यायाचें अध्ययन करया. पयल्या वळींत सांपावलो म्हणटा, जशें हांवें क्रिस्ताचो पाटलाव करता, जशें हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता, तशें तुमी म्हजो पाटलाव करा. सांपावलो ताचीच एक देख कशें आमकां क्रिस्ताचो पाटलाव करच्यान दिता. आमी म्हणूंक शकतल्यांगी सांपावलो भाशेन, पळय, हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता, तशें तूं म्हजो पाटलाव कर. आमी आमकांच विचारी जाल्लें सवाल. हेरांक आमी सांगूंक शकतल्यांगी हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता, तशें तूं वा तुमी म्हजो पाटलाव करा. कोणाक तसलें गट्स आसत? मुखार हो अध्याय आमी पळयलें जाल्यार हांगासर 2 प्रमुख विशय आसात. सगळ्या अध्यायांत 2 प्रमुख विशय आसात. एक लितुर्जीक कार्यावळी वा धार्मीक सभेंत कशें भाग घेवचे, इंग्लिशान सांगचें जाल्यार प्रॉपर कॉन्डक्ट विदीन द लिटर्जिकल एसेंब्ली. धार्मीक कार्या खातीर आमी सांगाता मेळ्ळेल्या वेळार आमी कशें चलचें, आमचें नडतें कशें आसचें म्हूण. दुसऱ्या भागांत सोम्याच्या जेवणा वेळी म्हणजे एवकरिस्त संभ्रमतना भावार्थ्यांची साल समकण कशें आसचें. 2 विशय आमी
आनीकी गुंडायेन समजूंक प्रयत्न करया. 11व्या अध्यायांत 2ऱ्या वळींत सांव पौलो जे कितें मुखार सांगूंक वेता ताका एक इंट्रोडक्शन कशें दिता तो. कितें म्हणटा तो, तुमी सदांच म्हजो उगडास काडटात आनी हांवें तुमकां कळीत केल्ले संप्रदाय तुमी सांबाळून धरल्यात म्हणून हांव तुमची शिफारस करतां. कितें म्हणालो सांव पौलो, हांवें तुमकां कळीत केल्ले संप्रदाय तुमी सांबाळून धरल्यात. पळया, आमी कॅथोलीक कितें करता म्हळ्यार आमकां 2 रितीची एक शिकवण आसा. एक खंयची गी म्हळ्यार पवित्र पुस्तक, पवित्र पुस्तक देवाचें उतर, आनी एक संप्रदाय. संप्रदाय म्हळ्यार कितें, संप्रदाय म्हळ्यार मालगड्यांतावन देंवन आयिल्ली सांगणी वा रिती रिवाज. हाका इंग्लिशांत मॅजिस्टेरियम म्हणटात. आमचे प्रोटेस्टंट भाव ते संप्रदायाचेर फात्यनान, बदलाक ते म्हणटात अळे हांगासर देवाचें उतर अशें आसा, हे मात्र सत, त्या देखून हांगा कितें बरयलां ते मात्र पाळूंक जाय म्हूण. पूण आमी तशें न्ही. कितें गे म्हळ्यार पवित्र पुस्तक जेजून बरयल्लो न्ही. पवित्र पुस्तक बरोवच्या की पयलें जें कितें जेजून सांगलेलें आसा तें तोंडपाशी आसलें, तोंडार आसलें. जेजून ताच्या शिसांक सांगलें, आपोस्तलांक सांगलें, तांणी तांच्या शिसांक सांगलें, तांणी तांच्या शिसांक सांगलें, अशें तोंडपाशी आसलें. पळया, घरांत जाल्यार आवय बापूय भुरग्यांक बरोवन दिनात, तुवें अशें करचें तशें करचें म्हूण. बगार तीं तोंडान सांगतात, तोंडान सांगतात आनी तीं तांच्या मुखल्या भुरग्यांक सांगतात. अशेंच भावार्थी तोंडपाशी आसलो. त्या देखून सांव पौलो हांगा म्हणटा पळया, जे कितें हांवें तुमकां कळीत केल्ले ते संप्रदाय रिती रिवाज्यो साली तुमी सांबाळून धरल्यात, त्या देखून हांव तुमची शिफारस उलयतां. आतां ह्या कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत सांव पौलो कितें करते आसा, सांव पौलो थंयसरच्या समस्यांक परिहार दिते आसा. आनी हाच्या आदी आमी हे समस्ये एका फाटल्यान एक शिकोवन आयल्या. आनी आज जाल्यार होचो समस्यो थंयसर आसलो एक समस्यो आमी शिकते आसा आनी मुखल्या क्लासीनी शिकतले. म्हणटना कोरिंथाच्या शहरांत समस्येच आसले, थंयसर कांय बरें पडनातलें, सक्कडी पाड व्यक्ती म्हूण आमी चिंतचे न्ही. बदलाक सांव पौलो हांगा आज तांची पाडता पडटा, तांकां उत्तेजन दिता वा तांची शाबासकी उसारता आनी म्हणटा की हांवें तुमकां कळीत केल्ले संप्रदाय तुमी सांबाळून धरल्यात. बारीच बरी गजाल. थेसलोनिकेकारांक बरयल्ल्या 2ऱ्या पत्रांत वळ 2रो अध्याय वळ 15. थेसलोनिकेकारांक बरयल्लें 2रें पत्र अध्याय 2 वळ 15. थंय तो म्हणटा पळया, त्या पासत भाव भयणो तुमी थीर रावा आनी आमचे लागची परगटणी वा पत्रा वरवीं कळनातली बुजवण आनी उत्तम बरवसो आमकां दिल्लो देव. म्हळ्यार कितें करता तो, थंयसर तो म्हणटा आमी दिल्ली परगटणी आनी आमी आमच्या पत्रा मुखांतर दिल्ली शिकोवन. पळया, हांगासरी संप्रदाय आसा. सो त्या संप्रदायांत थीर रावा म्हणून तो थंयसर सांव पौलोन थेसलोनिकेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता. आतां मुखारून आमी वाचल्या जाल्यार 3ऱ्या वळींतावन 16व्या वळी पर्यंत 3 to 16 थंयसर स्त्रियांचे आनी दादल्यांचे नेसाण प्रतीक जावन तकलेचे नेसाण कशें आसा जें म्हणून तो सांगता. 3 to 16 प्रॉपर हेड एटायर, तकलेचे नेसाण कशें आसा जें म्हणून. आतां तकलेच्या नेसना विशयंत जर हांगा सांव पौलो उलयता जाल्यार कारण कितें, हाच्या आदल्या क्लासींत आमी समजून घेतल्या की 2 कारणां आसात. एक, ताका कोरिंथांत उपजल्ल्या थोड्या समस्ये विशयंत खबर मेळ्ळ्या.
पहिल्या अध्यायांत 11व्या वळीन तो म्हणटा पळया, तुमचे मध्ये न्याय झगडी उठल्यांत म्हणून क्लोएच्या घरच्या मरिफात म्हाका कळोन आयला. त्या समाजांत क्लोए म्हणलो आसलो आनी ताणें वा ताच्या घरच्यांनी पाऊलूक खबर दिल्या. सो तांचे मुखांतर तुमचे त्या समस्या विशयंत आपणे समजून घेतला म्हणून तो म्हणटा पयलें कारण. दुसरें 7वो अध्याय पहिली वळो, तुमी म्हाका बरयल्ल्या संगती विशयंतच म्हजी जाप अशी. म्हळ्यार कोरिंथाच्या समाजेंत असल्या लोकांनी पाऊलूक सांगला वा पत्र बरयलां आमच्या समाजेंत असलो असो समस्या आसा, आमी कशें परिहार करचें म्हणून. सो त्या देखून तो म्हणटा अळे तुमी अशें बरयल्लें, आतां तुमी बरयल्ल्या संगती विशयंत म्हजी जाप अशी. सो कोरिंथाच्या लोकांन ताका सांगलें, दुसऱ्यान क्लोए ताच्या घरच्यांनी ताका सांगलें. आतां मातें दामचे विशयंत, मातें दामचे विशयंत आनी मातें उक्तें सोडचे विशयंत हांगा म्हणटा पळया तो, हर एक मनशाचें मस्तक क्रिस्त, स्त्रियेचें मस्तक दादलो, क्रिस्ताचें मस्तक देव. साबेर मातें दांपून मागता वो प्रवाद करता, तो दादलो आपल्या मस्तकाक अमर्याद हाडटा. कोण एकलो दादलो जर ताचे मातें दांपून मागता जाल्यार वा प्रवाद करता जाल्यार तो अमर्याद हाडटा. पूण मातें दांपी नासतना मागता वा प्रवाद करता ती स्त्री आपल्या मस्तकाक अमर्याद हाडटा. तिणें मातें उक्तें सोडचें सोमा तें तासचें सोमा. जर एक स्त्री आपले मातें दांपिना तर तिणें आपले केस तासचे, पूण केस कातर काडचे वा मातें तासून सोडचें एक स्त्रियेक अमर्यादेचें जाल्यार ती आपलें मातें दांपूं. मुखार सुनतो म्हणटा पळया, दादल्यान मातें दामचें न्ही, कित्याक तो देवाचेंच स्वरूप आनी ताचे महिमेचो आरसो. पूण स्त्री दादल्याचो गौरव, कारण दादल्याक स्त्रियेतावन रचलो न्ही, पगार स्त्रियेक दादल्यातावन रचल्ली. दादल्याक स्त्रिये पासोत रचलो न्ही, बगार स्त्रियेक दादल्या पासोत रचल्ली. ह्या पासोत देवदूतां हुजीर आपल्या दादल्याच्या अधिकाराखाल आपूण आसा म्हूण दाखोवंक एक स्त्रियेन मातें दामची गरज. तरी पूण सोम्याच्या एकवटांत स्त्री दादल्या विणे आनी दादलो स्त्रिये विणे संपूर्ण न्ही, कित्याक जशी स्त्री दादल्यातावन आयिल्ली तसो दादलो स्त्रियेतावन जल्मता, पूण सगळें येता देवाता. आतां सिंपल उतरांनी सांगचें जाल्यार सा पावलो हांगा कितें म्हणटा गे म्हळ्यार, स्त्रियेन मातें दांपिजें. जर स्त्रियेन मातें दांपलें जाल्यार तिका ती सोबाय, तिका तो मान, तिका तो गौरव. तेंचो उलटा, जर दादल्यान मातें दांपलें जाल्यार तो ताका अगौरव, अमर्याद. आतां हांगा एक सवाल उदेंक पुरो, कितें म्हळ्यार सा पावलो एकलो स्त्री विरोधी गी. ताणें कित्याक स्त्रियांक मातें दांपोवंक सांगचें, दादल्यांक मातें दांपिनाका म्हणचें. स्त्रियांचें शोशण करता गी. आतांच्या काळार तावन आमी पळयता जाल्यार, आतांच्या सन्निवेशा प्रमाणे आमी पळयता जाल्यार खंडीत जावन सा पावलो एक स्त्री विरोधी व्यक्ती म्हूण आमी वळावयात. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत म्हणटा पळया तो, अध्याय 6 ओळ 5, गुलामानो तुमी क्रिस्ताचीच सेवा करतात म्हूण चिंता, देखून बेबिरांतीन आनी उक्त्या मनान तुमच्या धनयांक काल जावन चला. कोणाक म्हणटा तो? गुलामांक म्हणटा. कितें म्हणटा तो? क्रिस्ताचीच सेवा करतात म्हूण चिंता आनी बेबिरांतीन आनी उक्त्या मनान तुमच्या धनयांक काल जावन चला. आतांच्या काळार आमी पळयलें जाल्यार हो हांगासर सामाजीक इम्बॅलन्साक कारण जायना गे. तो म्हणटा गुलामानो तुमी काम करन सुमोरा, धनयान सांगले बरी तुमी चला. कित्याक आतांच्या काळार गुलामपण ना.
ते देखून मुगाळ भोवन आनी बिडिनो आमी कितें उडास दवरचें म्हळ्यार हांगसर सा पावलो शिकोवन दिता आसतना त्या काळार आसली सामाजीक परिस्थिती ताच्या चिंतपाचेर ताच्या शिकोवण्याचेर परिणाम घालता. आतां जर हांव कितें हांगा सांगतां वा जर हांव एक बूक बरयतां तर आतांच्या काळाची परिस्थिती आतांच्या काळाचें चिंताप म्हज्या बरपाचेर म्हज्या उलोवण्याचेर परिणाम घालता. त्या देखून खंयचोय एक बूक आमी समजोचे जाल्यार वा खंयचेय एका व्यक्तीचें उलोवणें आमी समजोचें जाल्यार तो व्यक्ती खंयच्या काळार आशिल्लो, खंयच्या पाडतळार उलयल्लो, कशें उलयल्लो, कित्याक उलयल्लो हें आमी समजोचें. तशेंच पवित्र पुस्तकी थोडे फावटी कितें जाता की म्हळ्यार अळे हांगा अशें सांगलां, अळे अशें तशें सांगलां म्हणून पवित्र पुस्तकाची उतरां आसा तशीं काडन कॉन्टेक्स्टा भायर काडन ताका अर्थ विवरण दिवचें आसा. तेन्ना कितें जाता अर्थ अनर्थ जाता. खंयचीय एक शिकवणूक जर आमी काडटा जाल्यार ती कोणाक सांगिल्ली, केदाळा सांगिल्ली, कित्याक सांगिल्ली, इतलीं सवालां आमी सोदून त्या सवालांक जाप सोदून आमी समजता जाल्यार त्या वेळा त्या उतराची ग्रेस्तकाय आमकां समजता. एकलो आसलो खंय ताका अशीच बूद म्हळ्यार बायबल उक्तो करचो आनी खंयचें एक सेंटेन्स मेळ्ळें तें त्या दिसाक देवाचें उतर म्हूण ताणें लेखचें आसलें. सो एक दीस ताणें उक्तें करतना ताका वाचूंक मेळ्ळें की जुदासान वचून गळपास घेतलो म्हणून. अरे हें गळपास घेवचें देवाचें उतर जावन आसचें ना म्हणून ताणें बायबल दांपलो आनी एक फावटी उक्तें केलें. आनी एक फावटी उक्तें करतना ताका वाचूंक मेळ्ळें वस्तूय तशेंच कर म्हणून. आनी वचून ताणें गळपास घेतलो खंय देवाचें उतर म्हणून समजून. पूण वस्तूय तशेंच कर म्हणलें खंय तें बऱ्या समार्याकाराच्या वपारीच्या आखरेक जेजून म्हणलें उतरां. पळय हाणें कितें केलें उतर कॉन्टेक्स्टा भायर काडलें आनी दुसरेंच जालें. त्या देखून आमी समजून घेवचें खंयचेय पवित्र पुस्तकाचें उतर आमी काडटना त्या पाडतळार तें आमी समजून घेवचें. आतां कसलें पाडतळ हांवें येदोळचो आदल्या क्लासीन सांगलेले प्रमाणे कोरिंताचें शेर एक वेवहारीक शेर. वेवहार चलतालो. वेवहार चलतना कितें जाता थंयसर विविध गांवचो विविध संस्कृतेचो धर्माचो खालेतीचो लोक थंयसर आयिल्लो आनी तो पळयता हो पळयता म्हणचो निर्बंध थंयसर नातुल्लो. सकडी फ्री जावन आसले, स्वतंत्रताय आसली. आतां असली स्वतंत्रताय आसतना कितें जाता त्या परिसरांत त्या समाजांत इल्ली लैंगीक सडिळाय आसली. कितेंय केल्यार जाता म्हणचे एक चिंता. मात्र न्ही थंयसर क्रिस्तांवाचो संको आसलो इल्लोसो. अन्य जातीचे मस्त जण आसले आनी तांच्या देवळांनी वेश्ये आसली, सडील स्त्रियो आसल्यो. मात्र न्ही थंयसर विविध गांवचो संस्कृतीचो लोक येतालो जाल्ल्यान दादल्यांच्या कुडीची तान भागोवचे खातीर अशें जायत्यो स्त्रियोय मेळटाल्यो. तांकां तो एक दीस पडतो ग्रास कोणना वेश्य वाटिके आमी म्हणटा प्रॉस्टिट्यूशन तें थंयसर आसलें. आनी ही स्त्रियो कितें करताली म्हळ्यार दादल्यांक एट्रॅक्ट करचे खातीर आपणाचे केस लांब सोडून भोंवताली. माणसुगेच्यो बऱ्या कुटुंबांतल्यो स्त्रियो मातें दांपून चलताली आनी ह्यो इल्लें उतळ चिंतपाचो वा सडिलायेच्यो स्त्रियो मातें उक्तें सोडून गांवार भोंवताली. आतां असल्या संदर्भार सा पावलो म्हणटा की तुमी मातें उक्तें करून वेचें न्हय, बदलाक तुमचें मातें तुमी दांपूंक जाय. मातें तुमी दांपूंक जाय. तशेंच त्या समाजांत दादले प्रॉस्टिट्यूट्स आसले. स्त्रियो मात्र न्हय दादले सडिलायची जिणी जियेताले आनी ते कितें करताले म्हळ्यार ते स्त्रियां भशेन केस सोडताले. स्त्रियां भशेन लांब केस सोडून भोंवताले आनी हेरांक एक पाड देख दिताले. ह्या देखून सा पावलो म्हणटा स्त्रियांनी मातें दांपूंक आसा, केस सोडचे न्हय. तशेंच दादल्यांनी केस लांब सोडचे न्हय, तांणी केस मोटवे दवरूंक
आसा. त्या देखून दादल्याक ताचेंच म्हणलें एक नेसाण आसा, स्त्रियेक ताचेंच म्हणलें नेसन आसा. त्या देखून तांणी तांच्या नेसना प्रमाणे जिन्ये रिती प्रमाणे चलोवंक जाय म्हूण. आतां हो वाद तो कसो मुखार दवरता, थोडी कारणां तो दिता. आतां आमी येदोळ वसल्या वाचपांतच समजून घेवचे प्रमाणे तो म्हणटा पळया. पयलें कारण स्पिरिच्युअल रिजन, धार्मीक कारण कालें, आत्मीक कारण कालें. ह्या पासो तूं देवदूतां हुजीर आपल्या दादल्याच्या अधिकाराखाल आपूण आसा म्हूण दाखोवंक एक स्त्रियेन मातेंत आमची गरज. जुआंव केल्ल्या उगडपणाच्या ग्रंथांत आमी चवथ्या अध्यायातावन 11व्या अध्याय म्हणसर बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 4 to 11 थंयसर वाचता की देवाच्या आस्थानांत देवाचें आराधन चलता आनी थंयसर आंजबडवे देवाच्या आराधनांत भाग घेतात. तशेंच आमी मागणे करता आसतना, सांगाता मेळटा आसतना थंयसर देवदूतांचें आंजबडव्यांचें हाजीरपण आसता आनी आमची मागणी थंयसर पावोवच्याक ती आदार जातात. त्या देखून हांगासर सांव पावलो म्हणटा की तूं तुज्या दादल्याक विधेय आसाय, तूं एक माणसुगेची चली म्हूण दाखोवच्या खातीर तुवें मातेंत आमची गरज आसा. कशें देवदूत देवाक विधेय आसात, तशें तूं तुज्या दादल्याक विधेय आसा म्हूण दाखोवच्याक तुजें मातें तुवें दांपूंक जाय म्हूण. दुसरें कारण थियोलॉजिकल रिजन, देवशास्त्रीय कारण तो दिता आनी म्हणटा पळया, हर एक मनशाचें मस्तक क्रिस्त, स्त्रियेचें मस्तक दादलो आनी क्रिस्ताचें मस्तक देव. स्त्रियेचें मस्तक म्हळ्यार तकली, स्त्रियेचें मस्तक दादलो, दादल्याचें मस्तक क्रिस्त आनी क्रिस्ताचें मस्तक बाप, सर्गींचो बाप. आतां हांगा अशें म्हणचे मुखांतर सांव पावलो स्त्रियेक दादल्याच्या की कीळ म्हणून लेखता गे, सेकंड क्लास सिटीजन म्हणून लेखता गे, खंडीत जावं ना. पावलू खंयच्याच रितीन एक स्त्री दादल्या कीळ म्हणून सांगना, बदलाक तांकां दोगांयकी पवित्रपणाक आपयलां, क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक आपयलां. आनी कोण हो क्रिस्त? हो क्रिस्त पवित्र सभेचें मस्तक. पवित्र सभा म्हळ्यार कोण? पवित्र सभा म्हळ्यार आमी सगळां. ह्या क्रिस्ती समुदायाचें मस्तकच क्रिस्त आनी क्रिस्ताचें मस्तक बाप. कशें जेजू बापाक विधेय जावन चलता, तशें स्त्रियेन दादल्याक विधेय जावन चलोवंक आसा आनी दादल्यान क्रिस्ताक विधेय जावन चलोवंक आसा. पळया हांगासर सांव पावलो कितें सांगता की म्हळ्यार दादल्याक ताचेंच म्हणलें एक मिसांव आसा, स्त्रियेक ताचेंच म्हणलें तिचेंच म्हणलें एक मिसांव आसा. आनी त्या मिसांवा प्रमाणे आमी चल्ल्या जाल्यार, तें मिसांव आमी जारी केलें जाल्यार थंयसर घुसपट गोंदळाय ना. एकल्याक वयर एकल्याक कीळ म्हणून देवान रचलेलें न्हय, कॉम्प्लिमेंटरी. एकल्या थंय कितें उणेपण आसा तें भरती करचे खातीर आनी एकल्याक रचलां सोड न्हू, आनी एकल्या लागीं कॉम्पीट करूंक न्हय, स्पर्धात्मक रितीन न्हय, बदलाक बरोवंक भरती करच्या अर्थान तांकां तांणी रचलेलें आसा. त्या देखून हांगासर सांव पावलो म्हणटा की दादल्या तुका तुजेंच म्हणलें मिसांव आसा, तूं स्त्रियेक कॉपी करूंक वचनाका, आनी स्त्रिये तुका तुजेंच म्हणलें मिसांव आसा, तूं दादल्याक कॉपी करूंक वचनाका. अशें तुमी तुमचें मिसांव भरती करतात जाल्यार तुमी देवाक महिमा दिल्ले बरी जाता म्हूण सांव पावलो हांगासर सांगता. आनी तिसरें कारण कितें म्हळ्यार त्या काळार संप्रदाय आशिल्ली स्त्रियेन मातें दांपून वेचें, सकडी पाळटाली. जुदेव मात्र न्हय, रोमागारी पाळटाले, ग्रीकी पाळटाले आनी त्या समाजान आसली सकड स्त्रियो. धर्म, भास, जात कात, संस्कृती म्हणचो भेद नासतना सकडी पाळटाले. आतां तूं जर पाळी नाय जाल्यार कितें जाता? तूं त्या संस्कृतेक विरोध गेल्ले बरी जाता, संप्रदायाक विरोध गेल्ले बरी जाता. त्या देखून हेरांक बरी देख दिवचे खातीर तूं संप्रदायस्थ स्त्री आनी दादलो म्हूण दाखोवचे खातीर
स्त्रियेन मातें दाबूंक जाय, दादल्यान मातें उक्तें सोडूंक जाय म्हणून तो थंयसर सांगता. आनी एक कारण तो कितें सांगता की म्हळ्यार 13व्या वळींतावन 15व्या वळी पर्यंत वाचता पळया. तुमीच समजून पळया, एक स्त्रियेन आपलें मातें उक्तें सोडून मागचें तुमकां बरें दिसता. दादल्याक लांब केस अमर्याद, पूण स्त्रियेक लांब केस गौरव म्हणून आमचें सैमच सांगता न्ही. कित्याक मातें दामचे खातीर स्त्रियेक लांब केस दिल्यात. पूण ह्या विशयंत तुमचे मदलो कोण एकलो तर्काक रावता जाल्यार ताका हांव इतलेंच सांगतां, आमचे मदें जावं देवाच्या पवित्र सभांनी जावं दुसरी रिवाज ना. अकरेचें कारण तो कितें सांगता की म्हळ्यार नैसर्गीक रितीनच देवान आमकां तशें रचलां. मातें दामचे खातीरच स्त्रियेक लांब केस दिल्यात आनी त्या देखून तिणें त्या स्वभावाक विरोध वेचें न्हय. ही सांपावलून त्या काळाक सरी जावन दिल्ली शिकोवण. त्या देखून आमी त्या पाठतळार समजून घेवचें. पूण आज मुगाळ भोवन न्ही भयणीनो, आमच्या समाजान आमी पळयलें जाल्यार थोडीं मालगडी स्त्रियो मिसाक येता आसतना मातें दांपून येतात. सामान्य जावन कोणी मातें दांपिना. जर मातें दामता जाल्यार तें आज फॅशन जालां. त्या वेळार ती एक रीत आसली आनी सगळ्यांनी पाळूंक आसलें. पूण आज मातें दांपलें जाल्यार हॅट घालें जाल्यार तें एक फॅशन जावंक वेता. सांपावलो तिमोथीक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 2 अध्याय वळ 9-10 थंयसर अशें म्हणटा पळया. हर एक सुवातेर दादल्यांनी राग झगडीं पयस करून आपले नितळ हात मागण्याक उबारी जाय म्हणून म्हजी अपेक्षा. नितळ हात म्हळ्यार हात धुवन येवन ताणें मागणें करचें म्हूण न्ही. बगार जर ताचें मागणें देवाक मानवल्लें जायचें जाल्यार ताणें राग झगडीं पयस करचें. ताचें अंतस्करण, ताचें मन, ताचे हात नितळ आसूंक जाय. म्हळ्यार कितें, जर तुजी साल समकण बरी आसा ती देवाक मानता, तुजें नेसाण न्ही दुसऱ्यान. तशेंच स्त्रियांनी मर्यादीक आनी माणसुगेक सहजल्ले बरी न्हेसूंक जाय. तांणी केंसांचो लेखावरतो अलंकार करचो न्ही. भांगार शृंगार, माणकां मोतयां घालचीं वा मोलादीक वस्तू न्हेसचे न्ही. बगार बरे सालीन आपणाक नेटोवंक ती शिकोवं. कित्याक देवभक्तेच्या स्त्रियांक हेंच चड बरें दिसता. हांगासर सांपावलो कितें म्हणटा, भायल्या शृंगाराच्या की भायल्या न्हेसनाच्या की आपणाचे बरे सालीन ती वा तो नेटो. हें गरजेचें. आमचो शृंगार न्ही, बगार आमची बरी साल. जर आमचें जिवीतच शेगुणांनी नेटयलें जाल्यार खंडीत जावन तें देवाक मानता तसलें जाता म्हणून सांपावलो तिमोथीक बरयल्ल्या पत्रांत थंयसर सांगता. आतां ह्या अध्यायाचो दुसरो वांटो. ह्या दुसऱ्या वांट्यांत 2 विशय आसात वा 2 भाग आसात. एक सुम्याच्या जेवणा वेळार नापसंदेची साल, एब्युजस कन्सर्निंग द लॉर्ड्स सपर. येवकरिस्ता वेळार वा सुम्याच्या जेवणा वेळार नापसंदेची साल थंयसर आसली. आनी दुसऱ्यान सुम्याच्या जेवणाची कथा. सुम्याच्या जेवणाच्या संदर्भार नापसंदेची साल थंयसर आसल्यान त्यात कॉन्टेक्स्टार सुम्यान आपणाचें निमाणें जेवण तो कसो जेवलो वा जें कितें आज आमी सुम्याचें जेवण म्हूण संभ्रमता तो येवकरिस्त कशें ताणें घडलो म्हणून तो विवरिता. तर आतां हें आमी मोठ्यान समजूंक प्रयत्न करया. आतां 17वी वळो. तुमकां थोडे आदेश दितना हांव तुमची शिफारस उलोवंक वचना. कित्याक तुमच्या जमतींनी बरें जावचें प्रास चड वायट जाते आसा. पळया हांगासर सांपावलो इल्लो रागार उलयल्ले बरें दिसता. तो म्हणटा पळया, थोडे आदेश दितना. आतां हांव कितें करता, आदेश दिता, कमांड दिता, अशेंच करीजे म्हणून हांव तुमकां सांगते आसा. आनी अशें सांगते आसतना
तुमची शिफारस उलोवंक वचना, तुमकां शाबास म्हणूंक वचना, तुमची पाट तापडूंक वचना. पळया ह्याच अध्यायाच्या 2ऱ्या वळींत तो कितें म्हणूंक लागलो, हांवें तुमकां कळीत केल्ले संप्रदाय तुमी सांबाळून धरल्यात म्हणून हांव तुमची शिफारस करतां. थंय तांकां होगोळसून उलयलो. आतां हांगा त्याच अध्यायांत 17व्या वळींत तो जोर करून उलयते आसा. म्हणटा तुमचें नडतें म्हाका पसंद जाते ना, तुमच्या जमतींनी बरें जावचे प्रास वायट जाती आसा. त्या देखून जे कितें तुमी करते आसात तें बरें म्हूण हांव तुमकां होगोळसिना, बदलाक तुमकां इल्लें जोर करून हांव सांगते आसा. तितलें ताणें जोर करीचे जाल्यार कितें घडलें पळया. पयले सुवातेर तुमी जोमो जल्ले कडेन तुमचे मदें थंड उपजतात. थंड म्हळ्यार कालें, थंड म्हळ्यार कोल्ड म्हण न्ही, बदलाक थंड म्हळ्यार पंगड, ग्रुपिजम. आनी हे थोड्या वांट्यानपुणी सत म्हूण हांव पाती येता. कित्याक तुमचे मदें आपुट्ट कोण म्हूण कळून येजय जाल्यार तुमचे मदें थंड उपजोवची गरज. तुमी सुमेस्त सांगाता मेळटना तुमी करतात तें जेवण सुमयाचें जेवण न्ही. कित्याक जेवण करचे कडेन एक एकलो दुसऱ्याक राखनासतना आपणें हाडिल्लें खाण खावंक आमसोरता. अशें एकलो उपाशी उरतना आनी एकलो बेबदो जाता. जेवंक आनी पिवंक तुमकां तुमचींच घरां नांतवे. देवाचें आराधन करचे जमतीची तुमी बेपरवा करी जाय आनी दुर्बळ्यांक तुमी अशें लजेक घाली जाय गी. ह्या विशयंत हांव तुमकां कितें म्हणूं, तुमची शिफारस उलोवं वा तुमची ना, तुमची शिफारस हांव उलोवचो ना म्हणून सांव पावलो हांगासर म्हणटा. आतां हांगासर ह्या समुदायांत एक गंभीर समस्या आसलो, सिरियस प्रॉब्लेम. कसलें सिरियस प्रॉब्लेम हांगा तो म्हणटा पळया, तुमी सुमेस्त सांगाता मेळटना तुमी करतात तें जेवण सुमयाचें जेवण न्ही. कित्याक जेवण करचे कडेन एक एकलो दुसऱ्याक राखनासतना आपणें हाडिल्लें खाण खावंक आमसोरता. म्हळ्यार सा इग्नेशियस एक मोगा जेवणा विशयंत उलयता. कितें म्हळ्यार सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत एक एवकरिस्त आसलो. एवकरिस्त सुमयाचें जेवण. त्या जेवणा पयलें एक मोगा जेवण म्हूण आसलें. मोगा जेवण म्हणलें नांव सा इग्नेशियस दिता. आगापे मील, आगापे मोगाचें जेवण, सांगाता मेळून जेवचें जेवण. आतां हांगा कितें जातालें म्हळ्यार असलें जेवण जेवचे संदर्भार पयलें जेवण उपरांत एवकरिस्त. सो हें पयलेंचें जेवण जेवता आसतना ग्रेस्त कितें करताले, बरें बरें रांदून हाडटाले. मासाचें, नुस्तें आनी कितें बरें रांदून हाडटाले. आनी ते तांचो एक ग्रूप करून ग्रेस्त सांगाता मेळून ते तांचे इतल्याकच वांटून खाताले. तशेंच त्या समाजेंत दुबळे आसले आनी पाप तांणी पेजगी चटणेगी तांणी हाडिल्लें ह्या ग्रेस्तांच्या काली परमळ्याक जेविचें आसलें. थंयसर वांटून घेवचें, एकामेकाची काळजी हुस्को दाखोवचें कांयच लक्षणां नातलीं. त्या देखून तो म्हणटा पळया, तुमी दुसऱ्याक राखनासतना आपणें हाडिल्लें खावंक आमसोरता. एकलो उपाशी उरतना आनी एकलो बेबदो जाता. एकलो पोट भरून खाताना ग्रेस्ताचो, दुबळो पाप खाण गी वा ताणें हाडिल्ल्यांतल्यानच ताणें तृप्ती पावोवचें. जर एकलो मागतलो जाल्यार ताणें खाण नासतनांत येवचें आसलें. जर तुमी अशें खातात पियेतात जाल्यार तुमकां घराच खावन रावूं येत न्ही. हांगा काल्याक येचें तुमकां जेवंक आनी पिवंक तुमकां तुमचींच घरां नांतवे. आनी असलें जेवण तुमी जमतीन करीचे की इगर्जेन जेविचे की तसलें खाण. आनी तेंय जेवण जेवन तुमी सोम्याकच अवमर्याद हाडिचे गी म्हूण तो म्हणटा. एक बेबदे जाताले आनी एक तांचे मदें पंगड उपजतालो
तिसऱ्यान ग्रेस्त आनी दुबळ्या मदलो अंतर वाडोवनसो वेतालो. आतां हो समस्यो परिहार करचे खातीर सांत पावलो कितें करता, सोम्यान कशें येवकरिस्त घडलो, सोम्याचें जेवण कशें अस्तित्वाक आयलें म्हूण तो विवरिता. आनी तो भाग ह्या 11व्या अध्यायाच्या 11 आसा. भोवन निबडिनो, आमकां सोम्याच्या जेवणा विशयंत आयकूंक मेळचें खंयसर वांजेलान न्ही. आनी वांजेलान ती कोण म्हणटा, मातेव, मार्क आनी लूक उलयतात सोम्याच्या जेवणा विशयंत. हे तेग वांजेलिस्त, तांकां आमी सिनॉप्टीक गॉस्पल म्हणटा, ते उलयतात. जुआंवच्या वांजेलांत ते आमकां आयकूंकूच मेळना. जुआंवचो वांजेल खंयसर उलयता, जुआंवचो वांजेल जेजून पांय धुवचे विशयंत उलयता. पळया, निमाण्या ब्रेस्तारा दीस सोम्याच्या जेवणाचो संभ्रम आमी करता. येवकरिस्त घडलोलो, याजकी दिक्षा घडलोलो दीस तो. पूण त्या दिसाच्या वांजेलांत पळया, आमी जुआंवचो वांजेल वाचता आनी थंयसर जेजून येवकरिस्त घडलेल्या विशयन ना. बदलाक वांजेलांत कितें आसा, जेजून पांय धुवचे विशयंत आसा जुआंवच्या वांजेलांतलो वांजेल. तर येवकरिस्त घडलेलो वांजेल खंय येता, वाचप खंय येता, तें दुसऱ्या वाचपांत येता. दुसऱ्या वाचपांत खंयचें, जें कितें आमी आतां शिकोवंक वेता तें सांत पावलून कोरिंथकारांक बरयलेल्या 11व्या अध्यायांतलें वाचप. म्हळ्यार ह्या वांजेलिस्तांनी बरोवच्या की पयलें जेजूच्या जेवणा विशयंत, येवकरिस्ता विशयंत पयलें बरयल्लें कोणें, पयलें बरयल्लें सांत पावलून. जेजूच्या जेवणा विशयंत पयलें बरयल्लें वांजेलिस्तांनी न्हय, बदलाक सांत पावलून. आनी तें वृत्तांत हांगा आमी आतां शिकोवंक वेता. कितें म्हणटा तो, जें कितें सोम्येलाकचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सोम्या जेजून तो परदीन जालो ते राती उंडो घेतलो, देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पासो दिवची, हे म्हज्या उगडासाक करा. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रक्तान तिरकिल्लो नवो सल्लो. जितले पोवटी तुमी ती पियेतात तितले पोवटी ते म्हज्या उगडासाक करा. कित्याक जितले पोवटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले पोवटी सोम्याचें मरण तो येसर तुमी परगट करतात. इतलें सोम्याच्या जेवणाची वृत्तांता. तो म्हणटा पळय हांगा, जें कितें सोम्येलाकचें हांवें घेतलां आनी हांवें तें तुमकां उगडापें केलां. आतां सोम्येलाकचें हाणें खंयसर घेतलें, वा हांगासर जर सांत पावलून सोम्यान जेवण केल्ले विशयन बरयलां जाल्यार ताका कोणें सांगलें. कित्याक म्हळ्यार सांत पावलू जेजूचो आपोस्तल न्हय. जेजून आपयल्ल्या 12 आपोस्तलां पैकी तो नातलो, तो आयलो उपरांत. तो म्हणटा, जेजून म्हाका आपोस्तल करून विंचला, त्या देखून हांव ताचो आपोस्तल म्हूण सांगूंक होगळीक घेता. आय टेक प्रायड इन कॉलिंग मायसेल्फ एज दी एपोस्टल. पूण जेजून आपयल्ल्या 12 शिसां पैकी पावलू नातलो. जुदासाच्या बदलाक आनी एका शिसाक विंचताना सयती पावलू नातलो थंय. तर तो खंय तावन जेजूच्या जेवणा विशयन शिकलो. ताच्या मन परिवर्तना उपरांत दामस्कांत आसतना थंयच्या रस्त्या क्रिस्तांवांतावन तो शिकला आसतलो. कितें हांवें म्हळें, तोंडपाशी संप्रदाय म्हणून वडोवन सांगलें. सो थंयसर थंयच्या लोकां मदें आसलेल्या त्या तोंडपाशी शिकोवणेतावन सांत पावलू शिकला आसतलो. उपरांत तो कितें करता, तो वचून आपोस्तलांक मेळटा. आपोस्तलांक पेद्रूक आनी उरिल्ल्या आपोस्तलांक. आनी थंयसर तांकां भेटता आसतना त्या आपोस्तलांनी ताका सांगलां आसतलें, आळे अशें अशें घडल्लें, जेजून अशें अशें केल्लें. सो ताका आपोस्तलांतावन उगडापण मेळ्ळां, दामस्कांत आसलेल्या क्रिस्तांवांतावन उगडापण मेळ्ळां. आनी हांगासर ताणें सांगचें बरी, जें कितें सोम्येलाकचें हांवें घेतलां, सोम्यानच ताका उगडापें केलां आसतलें. अशें 3 मुळांतावन सोम्याच्या जेवणा विशयंत ताका समजणी मेळ्ळ्या. आतां हांगा 2 संगती मात्र हांव तुमचे लागीं सांगता. एक, ताणें उंडो घेतलो, देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो. देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो. अर्गां दिवचें.
आमी आज येवकरिस्त म्हणटा, इंग्लिशांत युकरिस्ट म्हणटा. आनी युकरिस्ट म्हणलो शब्द ग्रीक मुळांत अर्गां दिवचें, थँक्स गिवींग. पण हांगासर देवान जेजून अर्गां दिवन तो म्हणलो. येवकरिस्त म्हळ्यार अर्गां दिवचें, अर्गां दिवचें. आनी एक विशय हांगासर आसा पळया, ही काल्स म्हज्या रक्तान तिरकेल्लो नवो सोल्लो. निर्गमन ग्रंथ 20:4 अध्याय 8वी ओळ थंयसर म्हणटा पळया. उपरांत मोइजेन रगत घेतलें आनी तें लोकाचेर शिमटावन म्हळें, हें तें रगत सर्वेस्परान ह्या उतरा प्रमाणे तुमचे कडेन केल्ल्या कराराचें, सोल्ल्याचें. जें कितें जालें, थंयसर त्या बलयेचें रगत ताणें सकड लोकाचेर शिमटायलें. आनी उपरांत कितें केलें, तांणी थंयसर त्या बलयेच्या जेवणांत वांटो घेतलो. हांगाचें कितें जाता, नव्या तेस्तमेंतांत देवापुताच्या हजरेंतच ताचे प्रतिनिधी जेवण सेवता. म्हळ्यार आमी सकड त्या पवित्र येवकरिस्तांत जेवणांत भाग घेता. थंयसर त्या बलयेच्या जेवणांत ते भाग घेताले पोरण्या तेस्तमेंतांत. हांगा सुमयेच्या जेवणांत आमी भाग घेता. आतां तुमी मिसा वेळार पळयतात, पयलें याजक उंडो कॉन्सेक्रार करता, उपरांत वायन कॉन्सेक्रार करता. हांगासर सांगला पळया, पयलें ताणें उंडो घेतलो आनी उपरांत ताणें काल्स घेतली. कित्याक एकत्तपटी दोनी घेवंक जायनातलें? वा आतांच्या येवकरिस्तांत कित्याक एकत्तपटी आमकां घेवन वचो? कित्याक म्हळ्यार हांगासर तो म्हणटा पळया, 2 पटी म्हणटा. पयले पोटी उंडो घेतलेल्या वेळार तो म्हणटा, हे म्हज्या उगडासाक करा. आनी दुसरे पोटी काल्स घेतल्या वेळार तो म्हणटा, हे म्हज्या उगडासाक करा. ह्या पाडतळार सपरेट जावन, उंडो सपरेट, वायन सपरेट आमी कॉन्सेक्रार करता. आतां इतलें सांगून जाल्ल्या उपरांत ह्या अध्यायाचो 11 वांटो तो कितें म्हणटा की म्हळ्यार, कोण ह्या पवित्र येवकरिस्तांत भाग घेता, सोम्याच्या जेवणांत भाग घेता, ताणें आत्मविमर्शो करिचे, सेल्फ एक्झामिनेशन ताणें करिचे. कित्याक करिचे पळया, 20:7 ओळ. जो कोण फावो नासतना हो उंडो खाता वा सुमयेचे काल्सींतलें पियेता, तो सुमयेचे कुडी आनी रक्ता विरोध गुन्यांवकार जाता. ह्या पासो तूं हर एकलो पयलें आपली झडती करूं आनी उपरांत हो उंडो खावं आनी हे काल्सींतलें पियों. कित्याक जो कोण ही कूड कितें म्हूण समजनासतना खाता आनी पियेता, तो आपलीच क्यास्त खाता आनी पियेता. देखून तुमचे मदें जायते जण अस्कत आनी पिडेस्त जाल्यात आनी हेर सबार मोर्न पावल्यात. पूण आमी आमचीच पयलें झडती केल्ली जाल्यार हे परी देवाचे झडतेकाल आमी येतिनाव. कितें म्हणटा सांग पावलो, सोम्याच्या जेवणांत येवच्या पयलें हर एकलो ताची ताची झडती करूं, आनी एकल्याची न्ही, आमची आमची झडती आमी करूंक आसा. आतां ह्या दिशेन आमची इगर्ज माता कितें शिकयता? पवित्र सभेची दोतोन आसा, द कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च, CCC म्हणटा आमी, कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च. ती आमकां कितें शिकयता तें आमी मोठव्यान समजूंक प्रयत्न करया. 1389 कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च नंबर थंयसर म्हणटा, द चर्च ओब्लायजेस द फेथफुल टू टेक पार्ट इन द डिवायन लिटर्जी ऑन संडेज अँड फीस्ट डेज and prepared by the sacrament of reconciliation. पवित्र सभा हर एका भावार्थ्यान आयताराचें आनी फेस्ताच्या दिसांनी पवित्र लितुर्जींत येवकरिस्तांत भाग घेवचें म्हूण आशेता. पूण भाग घेवचें जाल्यार ताच्या पयलें कुमसाराचो सक्रामेंत जोडिचे म्हूण सांगता. To receive the Eucharist at least once a year, if possible during Easter season. तुका वर्साच्या दुसऱ्या दिसांनी पवित्र येवकरिस्तांत भाग घेवंक जायना जाल्यार एटलिस्ट वर्सान एक पावटी म्हणी तुवें पवित्र कुमगार सेविचें वा येवकरिस्तांत भाग घेवचे. केदळा बेस्ट म्हळ्यार इस्टर टायमा वेळार, पास्काच्या काळार वा दुसऱ्या खंयच्याय काळार जाता, पूण पास्काच्या काळार एटलिस्ट तुवें वर्सान एक पावटी म्हणी सेवंक प्रयत्न करचें. पयलें कितें म्हळें पवित्र सभेन,
आईतराचे आणि फेस्ताच्या दिसांनी, दुसऱ्यान एटलिस्ट एका वर्सान एक पोटी म्हणी, आणि तिसरें त्याच नंबरांत दोतोन म्हणटा की द चर्च स्ट्रॉंगली एनकरेजेस द फेथफुल टू रिसीव ऑन संडेज, फीस्ट डेज और मोर ऑफन डेली. सदांय मिसान भाग घेवन पवित्र येवकरिस्त सेविचे म्हणून इगर्ज मतां आमकां शिकयता. आता आनी एक सवाल कितें म्हळ्यार हे जायतीं जाणां विचारतात, 2 पोटी कुमगार घेवयेत गे, 2 पोटी सकाळीं एक मीस जालां आनी एका मिसाक गेले जाल्यार कुमगार घेवयेत गे. पवित्र सभा कितें शिकयता पळया, कॅनन लॉ, आमच्या पवित्र कॅथोलीक सभेचें कानून, सिवील लॉ. आता कॅनन लॉ आमकां संबंध जाल्लें, कॅथोलिकांक संबंध जाल्लें, ते म्हणटा पळया, the faithful may receive holy communion again on the same day only during the celebration of the Eucharist in which the person participates. जर तूं दुसऱ्या मिसांत भाग घेताय जाल्यार मात्र तुवें पवित्र कुमगार सेवयेत. सकाळींचे मीस जालां, हांव आतां कुमगार वांटना इगर्जेक आयलें, थंय कुमगार वांटे आसात, वचून कुमगार काणयता म्हण न्ही. बदलाक जर तूं दुसऱ्या मिसांत संपूर्ण रितीन भाग घेताय जाल्यार तुवें कुमगार घेवयेत म्हणून थंयसर इगर्ज मतां आमकां शिकयता. आता इगर्ज मातेची शिकोवण पयलीं आमी केदळापुरा इगर्ज माता कुमगार घेवचे म्हणून शिकयता म्हूण समजलें. दुसऱ्यान कितले पोटी दिसाक कुमगार घेवयेता म्हणून सांगता तें आमी समजलें. आता तिसरें कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलिक चर्च 1385 थंयसर म्हणटा पळया, एनीवन कॉन्शियस ऑफ अ ग्रेव सिन मस्ट रिसीव द सॅक्रमेंट ऑफ रिकन्सिलिएशन बिफोर कमिंग टू कम्युनियन. जर एकल्याक ताणें महापातक आदारला म्हणून कळीत आसा जाल्यार ताणें येवकरिस्त संभ्रमच्या पयलें कुमसाराचो सक्रमेंट जोडूंक जाय. कुरपा नासतना काळजान मेळें घेवन ताणें पवित्र येवकरिस्त सेवचो न्हय म्हणून पवित्र सभा हांगासर शिकयता. आता चिंत्या एकल्या थंय महापातक आसा आनी ताका कुमसार जावयेत म्हळ्यार थंयसर अवकाश ना, तर असल्या संदर्भार कितें करियेत? कॅनन लॉ, पवित्र सभेचें कानून म्हणटा पळया, अ पर्सन हू इज कॉन्शियस ऑफ अ ग्रेव सिन receives the body of the Lord without prior sacramental confession unless a grave reason is present and there is no opportunity of confessing. In this case, the person is to be mindful of the obligation to make an act of perfect contrition, including the intention of confessing as soon as possible. कॅनन लॉ नंबर 916 थंय 4 कंडिशनां दिता. 4 कंडिशनां. कसली कंडिशनां? देर मस्ट बी अ ग्रेव रिजन टू रिसीव कम्युनियन, म्हळ्यार थंयसर एक विशेष कारण आसचें. कुमसार जायनासतना जर तूं पवित्र येवकरिस्त सेवंक वेताय, तुजें थंय महापातक असो न्हू, कुमसार जायनासतना जर तूं कुमगार सेवंक वेताय, खंयच्या वेळार तें सेवयेत? ग्रेव रिजन, गंभीर कारण असल्या वेळार तें सेवयेत. एग्जाम्पल, मरणाचे डेंजर आसा जाल्यार थंयसर सेवयेत. दुसऱ्यान, इट मस्ट बी फिजिकली ऑर मॉरली इम्पॉसिबल टू गो टू कन्फेशन फर्स्ट. कुमसारा वचूंक अवकाशच ना म्हणचे तसली परिस्थिती आसा जाल्यार. तिसऱ्यान, the person must already be in a state of grace through perfect contrition. आणि त्या संदर्भात ताणें कितें करचें? आपणाच्या जिविताची परीक्षा करून निजाकी ताणें सूख मागचें. ताका ताचे थंयच पश्चाताप आसचें, वय हांवें अशें केलां, करूं नज आसलें म्हणून
पश्चाताप बघून ताणें एका रितीच्या कुरपेच्या परिस्थितींत आसचे. आनी चवथ्यान ही मस्ट रिजॉल्व टू गो टू कन्फेशन एज सून एज पॉसिबल. कुमगार घेतलेले उपरांत ताणें हांव तक्षण कुमसाराक वेतलो, थंयच रावकाच नाल्यार नेक्स्ट ऑपॉर्च्युनिटी मेळटना हांव तक्षण कुमसाराक वेतलो असले 4 कंडिशनां आसात जाल्यार ताणें पवित्र येवकरिस्तान भाग घेवयेत म्हणून पवित्र सभेचें कॅथोलीक सभेचें कानून आमकां सांगता. निमाणो विशयी पवित्र येवकरिस्तांत भाग घेत आसतना आमी म्हळें पयलें कुमसार जावंक जाय म्हणून. आतां आनी एक कंडिशन कितें म्हळ्यार पवित्र येवकरिस्तांत भाग घेवच्या पयलें आमी पाळीजे जाल्लो उपास. आतां ह्याच अध्ययत आमी समजून घेतलें आदल्या काळार सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत थंयसर येवकरिस्त संभ्रमच्या पयलें एक जेवण आसलें आनी त्या जेवणांत थंड उपजतालो म्हळ्यार पंगड उपजताले, एकामेका थंय हुस्को वांटून घेवचें तसलें बरें म्हूण तांचें थंय नातलें. आतां सा पावलोचें एक चिंताप अशें आसलें की येवकरिस्त संभ्रमच्या पयलें अशें जेवण जेवचें बरें न्ही. कित्याक तें जेवण पवित्र खंयचें पवित्र येवकरिस्ताचें जेवण पवित्र जाल्ल्यान तें आनी एका जेवणा सांगता बरसूचें सोमा न्ही. आनी जें कितें सा पावलून त्या दळ आशिल्लें तें जायत्या वर्सां उपरांत जारयेक आयलें. आतां सा सिप्रियनाच्या काळार कितें जालें म्हळ्यार हें येवकरिस्ताच्या पयलें सालतेर आसलें जेवण मायाक जाल्लें दिसून येता. सा सिप्रियन सुरुल्लो 258 ह्या वर्सा. सो त्या काळार थंयसर हें पवित्र येवकरिस्ताच्या पयलींचें जेवण उणें 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 जावन येवचें मायाक जावन येवचें दिसून येता. उपरांत कावन्सील ऑफ लाओदिसिया म्हळ्यार लाओदिसियांत चल्लेल्या जेराल सभेंत तें चल्लें केदळा 363 to 364 त्या वर्सा चल्लेलो कावन्सील. थंयसर इगर्जेंत असलें जेवण जेवंक ना म्हणून तें कावन्सील आडायता. इगर्ज पवित्र जागो आनी थंयसर येवकरिस्त संभ्रम आसा देखून दुसरें खंयचेंय जेवण थंयसर जेवंक ना म्हणून आडायता. आनी अशें कितें जालें हें पवित्र येवकरिस्ता पयलेंचें जेवण आगापे मील म्हूण कितें आसलें तें संपूर्ण जावन नपयस जालें. आनी आतां आज इगर्ज मतां कितें सांगता कॅनन लॉन सांगता पळया 915 न्ही ताच्या पयलें 919 सांगता वन हू इज टू रिसीव द मोस्ट होली यूकरिस्ट इज टू एब्स्टेन फ्रॉम एनी फूड ऑर ड्रिंक with the exception only of water and medicine for at least the period of 1 hour before Holy Communion. इगर्ज मतेचें कानून आमकां सांगता की पवित्र कुमगार सेवच्या पयलें एटलिस्ट 1 घंटो उपास करूंक जाय. उदक पियेत वखद सेवेत तें सोडून दुसरें कितेंच घेवंक नजो. 1 घंट्याचो उपास करीचे म्हणून थंयसर पवित्र सभा आमकां शिकयता. आखरेक पवित्र येवकरिस्तांत कशें भाग घेवचें कंडिशन आमी सांगलें कुमगार जावचे विशयंत उपास सांबाळचे विशयंत. आनी आखरेक इगर्ज मतेचें कानून 915 थंयसर आमकां सांगता की दोज हू आर एक्सकम्युनिकेटेड or interdicted after the imposition or declaration of the penalty and others who obstinately persist in manifest grave sin are not to be admitted to holy communion. जर पवित्र सभेन एकल्याक भायर घाला जाल्यार ताचेर निषेध घाला जाल्यार तसल्यान पवित्र येवकरिस्तान भाग घेवंक नजो म्हूण पवित्र सभेचें कानून सांगता. तर ह्या अध्ययनांत आमी कितें शिकल्या एक सा पावलोच्या काळार दादल्यांनी कशें चलजे स्त्रियांनी कशें चलजे आनी ह्या दोगांनी कशें नेसजे म्हणून सांगचें आमी समजून घेतलें. आनी दुसऱ्या भागांत सुम्याच्या जेवणाची वृत्तांत आनी तसल्या जेवणांत भाग घेता आसतना कशें तांणी भाग घेवचें म्हणून सा पावलून त्या काळाक सरी जावन दिल्ली शिकोवण आमी आयकली. आनी उपरांत अकरेच्या भागांत पवित्र सभा आज पवित्र येवकरिस्तान भाग घेवचे जाल्यार कितें सकड आमी पाळेचें म्हूण शिकयता तें आमी समजून घेतलें. आतां मुखल्या वांट्यांत
12व्या अध्यायांत सांपवलो आत्मीक देण्या विशयंत उलयता. स्पिरिच्युअल गिफ्ट्स ते आमी मुखल्या क्लासींत समजूंक प्रयत्न करया. देव बरें करूं.